माते प्रमाणे शुभवार्ता 26 अध्यायी 9 ते 12 वाक्य. थवळ तुमकां दोग दोनच्याक धरून दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले आनी तुमी मुजे पटलावदार देखून सर गांवाचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. त्या वेळार सबार जाणांचो भवार्थ दंडळतलो. एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. थवळ सबार फोडकिरे प्रवादी उडतले आनी जायत्यांक ठकयतले आनी खोटेपण सगळ्यांनी सडत वेता. एकामेकाचो मोग शेळयतलो पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. देवाचें उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा पॉवर ऑफ पेशंट एंड्युरन्स. पॉवर ऑफ पेशंट एंड्युरन्स म्हणजे दीग सोंसणीकायेची ती सकत. दीग सोंसणीकाय काण गेल्या वेळार कितें आमच्या जिणेंत बरेंपण घडोवंक साध्य आसा. आमी सोंसणीकाय घेजे गी म्हणलें एक सवाल. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां सबार जाणांक दिसता खाल सैपा सगळ्यांनी अन्याय नीत जाता आनी ते पुरो बरें करता बरें पावतात. आमी नीत केल्ली आमी खंयच्याकय प्रयोजन आसना. आमकां जाय की हें आमकां जाय की म्हणलें सवाल मुस्त जाणांच्या तोंडांनी आमी उलोवचें आयकता. आमी पळय इतलें बरें 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 करनासा जाल्यार आमकां एका फाटल्यान एक कश्ट आनी ते पुरो अन्याय करनासात आरामेर आसात. कितलें सोंसचें सोंसूंक साध्य गी म्हणलें आनी थोड्यांचीं सवालां. आमी पळयता बरें जातना जिवनांत आमी देवाक सगळें हर्शिता पूण पाड जावंक धरलें जाल्यार इल्लें कश्ट येयले जाल्यार सुरू इल्लें वगस रावता मागीर आमी पुरपुरूंक धरता. किर्तनकार किर्तन 73 म्हणटा सगळ्यांनी अभिवृद्धी जावचें अन्याय खोटेकारांक अन्याय आनी केल्ल्यांक बरेंच जाता पूण म्हाका नीज सांबाळल्याक म्हाका कश्ट जगद हें कसलें. हांवें व्यर्थ पिशेपणो देवाचो पटलाव करचो म्हणून पयलो भाग सांगता तर मागीर ताका मोत उजवाडून तो म्हणटा शा हांवें देवाचो पटलाव केल्लो कितलें बरें जालें. सर्वस्व देव केदार ताची मोत उजवाडता त्या दाडा तो म्हणटा सर्वस्व जावन आसा देव ताका हांव संपूर्ण तरान हांव सरेंडर जाता. तस्सो म्हजें सर्वस्व आनी तो खरो देव आनी आमकां जिवीत दिवंक शकचो देव म्हणटा. पळय मोगाचे न्हू किर्तन 73 पयलो भाग तो सांगता कितले कश्ट पडले सोंसूंक जायना आनी तस्सो किर्तनकार आखेर जावचे पयलें तस्सो सांगता ना सर्वेस्परा देवाक शरण जावन जिवचें वर्तें दादोसकायचें म्हणटा. आमच्या जिवितांत आमी पळयता आमकां सुलाभ सबार काम आमकां बारी सुलाभेचें. कोणी मुखार म्हणल्यार टक्का करून 4 मारूंक आमकां बारी सुलाभ. या कोणी मुखार म्हणल्यार खालें अन्याय केल्यार 4 गाळी दिवंक आमकां सुलाभ. या कोणायकी कितेंय करूंक आमकां म्हळ्यार भारी सुलाभ. तरी पूण सोंसणीकाय भितर काडूनचें म्हळ्यार बारी कश्ट. मुस्त जाणांनी हांवें सांगलें आयकलां म्हाका आखरेक सोंसूंक वचूं जावना सायबा हांवें अशें करंत सोडलें म्हणटा आमी. सोंसणीकाय दवरची मुस्त कश्टांचे विशय पूण आमचे भितर आसची सकत आमचे भितर आसची घटाय आमचे भितर आसची जाणवाय उरलें पुरो आमी करूंक शकता. पूण सोंसणीकाय मात्र आमच्या 99% जाणांच्या की चड हांवें सांगीत की सोंसणीकाय आमकां भोवांतली मुस्त उणें. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां सगळ्यांक सोंसणीकाय जाय म्हणून. सोंसणीकाय भोव गरजेचे विशय आनी ती सोंसणीकाय मात आसल्या पावाना ती उल्हास बरयतान सोंसणीकाय जाय म्हणून. थोडे सोंसता पुरपुरून सोंसता काल कितें काल म्हळ्यार दुसरें कांय करूंक जायना आमकां सोंसी येत कित्याक म्हळ्यार आमकां जावं सड्ड म्हळ्यार आमकां जावचें पुरपुरोंक मात्र. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जें कितें तूं सोंसताय तें तुवें उल्हास बरें जावं सोंसी जाय आनी तुका आशिर्वाद लाभतले म्हणटा. कोलोसकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 11 ते 13 वाक्य अशें सांगता ताचे महिमे बरे सक्तेन सर थरांनी
तुम्ही बळवंत जावन येतल्यात आणि कष्टामध्ये उल्हास बरीत दीग सुस्नेकायन आणि शांतीन बरोवन उसगोडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फोव केल्ल्या बापाक तुम्ही अर्घां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पोदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाण पायल्यान. पळय मोगाचे न्हू, थंयसर 3 संगती आसात. आयच्या वचपान आमी पळयलें, पयत पुस्तक म्हणटा सगळ्यांनी दगदवणी सुरू जातली, कश्ट सुरू जातले. जेजूचे उतरां सगळ्यांनी कश्ट दगदवणी पुरो सुरू जाता, खोटेपण सगळ्यांनी वाडत वता, एकामेकाचो मोग शेळून येता, तरी पूण तुमी थीर रावासे म्हणून. आनी सांग पावलो कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रान आमी पळयता थंयसर 3 संगती आसात. पयलें सांगता ताच्या महिमे बरे सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात. सोंसणी काही मनशा सैमान कश्टांचे विशय सोसूंक गोत्तू जायना. आमकां आनी एकलो अन्याय अनेत करता आसतना सोसूंक गोत्तू जायना. पूण कशें आमकां सोसूंक जाता? सोसूंक जावचें सर्वेस्पराच्या देवाच्या बळान. पयलें वाक्य सांगता ताच्या महिमे बरे सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीग सुस्नेकायेन भरतल्यात. कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीग सुस्नेकायेन बरी जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या अस्कत सैमा वरवीं मस्तो कश्ट मोगाचे न्हू. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा हांवें आनी तुवें त्या सक्तेन बरोवंक साध्य आसा. सर्वेस्पराच्या महिमे बरे सक्तेन मात्र सोंसणेकाय हांवें तुवें जोडूंक साध्य आसा. त्या देखून आयच्या दिसा हांवें तुवें मागोवंक जाय, सर्वेस्परा देवा तुज्या सक्तेन म्हाका सोंसणेकायेन तूं भर. तुज्या सक्तेन म्हाका सोंसणेकाय, म्हजी पिडा सोंसची सोंसणेकाय, आर्थीक संकश्ट आसात ते सोंसणेकाय, म्हाका जिवनांत आसचे विविध तरांचे कश्ट अन्यायाने म्हज्या भोंवतीचो लोक करत आसा सोसूंक म्हाका सकत दी सोम्या, सकत दी. तुजे वरते मात्र ते म्हाका सकत साध्य आसा. आमी मुस्तमुटे आमी सांगता, मुस्तमुटे भाशणां केल्लें आयकता, जाय पुरतो लोकांक सांगता तुमी मुस्त सत्यवंत, तुमचेर अगाध सकत आसा. सेल्समॅनांक केदाळे ट्रेन करचें तशें तांणी म्हणचें तुका भिरांकूळ तुजे भितर विशिश्ट सकत आसा. तुवें कोणायक कसलेंय सेल करूंक साध्या, तुजे थंय भितर आसच्या सक्ते वरवीं तूं कितेंय करूंक सदान करताय. आमी भुरग्यांक ट्रेनींग दिताना तशें सांगता. जाय तितल्या समाजेंत आमची भाशणां कशीं आसतात म्हळ्यार पळय तुमचे भितर भितर सकत आसा, तुमी कितेंय करूंक शकतात, कितल्या वयर जाल्यार वचूंक शकतात, जायतले आमी आयकलां मोगाचें न्हू. पूण उडास दवरा, ही कसली सकत ही आमी जें कितें संवसारी चिंतपांनी उलयता सोंसणेकाय घेताना ही सकतच ना जाता. उरल्या पुराक बऱ्या तरान शिकोवन तूं वयर फस्ट रँक काड, हां तुजी एक एबिलिटी म्हणटा आमी. हां कांय शिकल्यार कांय जायत कोण ना म्हणलें चिंता. या तूं बरें कर, वावर कर, बरें इनकम जोड, हां तांतूय कॅपॅसिटी. पूण सोंसणेकायचे विशय येत आसतना मनशा सैमांत सोंसणेकाय ना. 99% आमकां सोंसणेकाय ना. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा आमकां सोंसणेकाय सांगाता संतोशान सोंसणेकाय आसा जे जर सर्वेस्पराचे महिमे बरयत सकत आमचे थंय आसूंक जाय. चिंत्या एका भुरग्यान एक मोबायल विचारलें आनी मोबायल आमी दिता म्हळ्यार ताका कुडले ताका सोंसणेकाय येतना कुडले जायचे कुडले जायचे कुडले जायचे आनी अयलें जायचे तयलें जायचे कितले सवाल आमची भुरगीं विचारतात मोगाच्यान. कांय एक म्हळ्यार टॉलरन्स ना. कोणें एकल्यान एक ल्हानसो एक चिमटो काडलो आमकां सोंसणेकाय ना. कोणें शेजारच्यान एक गाळी दिली आमकां सोंसणेकाय ना. आमी कितलेंय मिसां आयकया, कितलेंय आमी कालें नवें करया, घरा येता आसतना बायलेन गोवाक बायलेन उलयलें जाल्यार आमकां सोंसणेकाय ना. भुरग्यांनी आवय बापायन भुरग्यांक उलयलें जाल्यार सोंसणेकाय ना. शेजाऱ्यांनी केलें सांगलें जाल्यार सोंसणेकाय ना. खंय गेल्यार आमकां सोंसणेकाय ना. त्या देखून आमी उडास दवरूं जाय, आमचे थंय प्रमुख तरान सोंसणेकाय जाय. आनी ते सोंसणेकाय मोगाचें नांव थिरासणाची सोंसणेकाय जाय. केवळ सोंसणेकाय इल्लो तेंपो सोंसणेकाय रावता. हांवें रावलो काल जालें रावलो
मागीर तिरासण ना, म्हाका मागीर राग सुकोवन गेलो म्हणटात. तशें न्ही, पवित्र पुस्तक म्हणटा जें कितें तुजी सोंसणीकाय आसा ती तिरासणाची सोंसणीकाय जायचे. जर तर तुज्या जिवितांत तुवें जैत उरी जाल्यार. चिंत्या, आमी रनिंग रेस करता एकलो मनीस. रनिंग रेस करता आसतना पांय दुखता, आमी परत धांवतना काल जाता पांय दुखता, आमकां पोट्रेय दुखतात, आमकां झांगाय दुखतात, हरत्यांत पुरासण जाता, धांवता पूण पुरासण जाता, भयंकर कश्ट जाता, विकनेस भोगता. पूण निरंतर तो मनीस धांवत केदाळे प्रॅक्टीस करीत जाल्यार तो फर्स्ट प्लेस काडटा. तो भोवमानां खंयचीय जोडूंक शकता. केदाळा ती कश्ट ताणें सोंसून निरंतर ताणें ते कश्ट सोंसून मुखार गेल्ल्या वेळार तिरासणेन ताणें ते प्रॅक्टीस केल्ल्या वेळार मात्र तो भोवमान सोडूंक शकता. त्याच प्रमाणे क्रिस्ती जिवितांत कश्ट येवचे साहस. मुखल्या वाक्यान आमी पळयतले हांव, हर एकल्यांक कश्ट येवचे ते साहस. पूण ते कश्ट येयल्या वेळार सोंसणीकायेन आमी घेतलें जाल्यार, संतोशान तिरासणेन ते कश्ट आमी सोंसले जाल्यार आमकां जैत असो मुखाट असो म्हणटा पवित्र पुस्तक. कोलोसकारांकी जाय तितली सांब पावलोवन पत्र बरयत आसतना आर्थीक अडचणी आशिल्ली, रोमागार तांचे आळविके करनाशिल्ले, तांकां मुस्तो समस्या आशिल्ले, एकामेका मदें घालट आशिल्ले, जाय तितले उपाद आशिल्ले. तरी पूण तो सांगता सर्वेस्पराच्या महिमे बरे सक्तेन तुमी बोलवून जावं जाय, कश्टामध्ये धगधोणेमध्ये दीग सोंसणीकायेन आसा जाय म्हणून. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी हें चिंता आटयत आसतना आमकां भोगता मोगाचें न्हू, आमी आमची सकत सर्वेस्पर आमचे संगी आसा जाल्यार आमकां हर एक करूंक आमी शकता. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा, म्हाका बोळ दितलें आसावें सर संगती करूंक हांव शकता, ना जाल्यार जायना. जिसूचें सर्वेस्पराचें बोळ म्हाका आनी तुका गरज आसा. आयच्या दिसा हांवें आनी तुवें त्या सोंसणीकायेच्या सक्तेन बरोवन जियोवच्या बसत, बरोवन जियोवच्या बसत. मस्तुमटी आमकां भावार्थ आसल्यार पुरो म्हूण हांव हातून चिंता. भावार्थ आसल्यार पुरो, भावार्थान जाय तितलें घडटा म्हणून. मस्त जाणां आमकां भावार्थ आसा, तरी पूण कितलो भावार्थ आसल्यारय इल्ल्या तेंपान आमकां भावार्थ आसलो सोंसणीकाय नातिल्ल्या वरवीं आमचे ते आसलो भावार्थ आमचे तोंड पयस वता मोगाचें न्हू. त्या देखून पवित्र पुस्तक सांगता भावार्थ आसल्या पावाना, भावार्थ सांगता शेगुणूय आसा. जे शेगूण कसलो शेगूण, एक सोंसणीकायेन जियोसो एक वर्तो शेगूण जावन आसा. आनी थंय एक पवित्रत्वाचें फळ गालास्यकारांक बरयल्या 5 अध्यायान 22-23 वाक्य म्हणटा, पवित्रत्वाचें फळां ही तातूंत एक जावन आसा सोंसणीकाय. पवित्रत्वाचें फळ तें नॉट एन ऑर्डिनरी सोंसणीकाय सकाळांक न्ही. हे कोणाय जर तर सोंसणीकाय आसा जाल्यार पवित्रत्वाचें फळ ताचें तें आसा. आनी तें जावन आसा सोंसणीकायेचें फळ आनी पवित्रत्वान भरलेलें फळ. त्या देखून सांब पेद्रू आपल्या पयल्या अध्यायांत ताच्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 6व्या वाक्यांत अशें सांगता, तुमच्या भावार्थाक शेगूण, शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायक स्वानियंत्रण, स्वानियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायक भक्ती मेळोवंक जाय. खाली भावार्थ मात्र न्ही. भावार्थाक कितें आसा जाय? भावार्थाक शेगूण जाय, शेगुणाक जाणवाय जाय, जाणवायक स्वानियंत्रण जाय, स्वानियंत्रणाक सोंसणीकाय जाय आनी सोंसणीकायक भक्ती जाय. आनी त्या दाळा आमचें जीवन मोगाचें न्हू नंदन जावंक शकता. त्या देखून आमकां कश्ट येयल्ल्या वेळार आमकां सोंसणीकाय आमची वाडत वचची जाल्यार आमकां खंय म्हणी सर्वेस्पर देवाच्या कुमकेंत आमी सोंसणीकायेन वाडत वचूंक साध्य आसा. जाकोबाक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत 2 वाक्य म्हणटा, म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. अयो, खंय म्हणे बघता की आतांच्या समाजांत कोणे म्हणे विचारल्यार ताका आपळे ताका कांय मालगाड्यांचो शिराप घे म्हूण कितले कश्ट म्हणटा, खले कश्ट ताणें केल्लें कर्म कथा सायबा तो, ध्या देखून ताका अशे कश्ट. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तुज्या जिवनांत कश्ट येयले जाल्यार तुवें बागस म्हूण लेखी जाय.
कित्याक कश्ट येयल्या वेळार मात्र आमी सोंसणेकाय आमची वृद्धी करूंक शकता मोगाचे न्हू. जर तर आमचे थंय सोंसणेकाय ना तर आमी जिवनान जैत उरूंक शकना. आनी ते सोंसणेकाय येवंक कारण खंयचें? कश्ट. कश्टा वयर कश्ट, कश्टा वयर कश्ट, कश्टा वयर कश्ट. आनी हे सोंसून सोंसून काल जाता आमकां एक दीग सोंसणेकाय जातात. त्या देखून कोलोसेकरांक बरयल्या पयल्या आतां 11 वाक्य म्हणटा सोंसणेकाये वरवीं तुमी बळवंत जातल्यात. सोंसणेकाये वरवीं तुमी बळवंत जातल्यात. बळवंत जाल्ल्या वरवीं देवाच्या राजांत भोगतांक तयार केल्ल्या दायजांत आमी भागीदार जाता मोगाचे न्हू. पळयत पुस्तक म्हणटा कोलोसेकरांक पयल्या आतां आमी वाचिल्लें उतार अशें आसा. कश्टामध्ये उल्हासभरीत दीग सोंसणेकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजांत भागीदार जावचें तेणें. दायज म्हळ्यार कितें? इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्स म्हळ्यार कितें? मलगाड्यांत जावन आमकां येवचें. आमी काल म्हणटा वारीस हक्क म्हणटा. वारीस हक्क कशें मेळटा? वारीस हक्क मेळटा जर तर हांव देवाचो भुरगो जाल्यार देवाचें वारीसदार हांव जाता. म्हज्या बापायक एक 10 एकर एस्टेट आसा जाल्यार ताजो वारीसदार जाल्यार ताजे उपरांत म्हाका एस्टेट येता. पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या दीग सोंसणेकाये वरवीं उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक म्हळ्यार सेंट्स सांतांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें तेणें म्हाका आनी तुका मेळटा. त्या देखून मोगाचें न्हू हांवें तुवें सोंसणीक जायचें. सगळ्यांक घेवन तेणें ना उडास दवरा. पळयत पुस्तकाच्या चरित्रांत खंयच्योय एका व्यक्तीक भाग्यवान व्यक्तीक पळया ताजे थंय मस्तू कश्ट येयल्यात. म्हाका एकलो व्यक्ती दाखया कोणाच्या कश्ट नासतना आरामार वाडलो आनी ताका भाग्यवान म्हणून पसारलो. हर एका व्यक्तीच्या जिवनांत कितेंय खंयच्याय संतांची हिस्ट्री काडा, खंयच्याय संतांची हिस्ट्री काडा, चरित्र काडा, तो संत कितल्या कश्टांनी तो सांपडलो पूण तो तिरासणेन रावलो आनी त्या देखून ताका सांत म्हणून पसारलें. पवित्र पुस्तकांत जायते प्रवादी आशिल्ले, जायते शिकोणदार आशिल्ले, ते कश्टांनी तिरासणेन रावले त्या देखून ते वर्थ जाले. आनी आयच्या दिसा आमी पळयत आयच्या वचपांत जर तर तूं दीग सोंसणेकाय नासा जाल्यार तूं दायज असो भागीदार तूं जाताय. आनी मुंदरसून हें वाक्य म्हणटा जावचें तेणें आमकां फोव केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. त्या देवाक हांव आनी तूं अर्गां दिसय जाल्यार मोगाचें न्हू देवाचें वारिसदार जायचें. चिंत्या एक स्त्री बारीक कशी दुबळीकाय जावंक पुरो ताका पोसूंक वचूंक साध्य ना. कालें करता बाळांक जाल्ल्या भुरग्याक आपणा पळोवंक साध्य ना म्हूण चिंतो न्हू वचून खंय एका बागलार अंड व्हरता आनी ती पळय स्त्री येता उजेरना साध्य ना म्हणून. पूण थंयसर ग्रेस्त मनीस ते बागल ओपन करून पळयत आसतना एक भुरगें आसा. त्या भुरग्याक आपणाचें म्हणून एडॉप्शन दत्तूक हाडून गेल्या वेळार कान जाता. तें भुरगें वाडत कश्ट सुखांत वाडूनच वेता. ताजे उपरांत ताज्या भुरग्या सांगाता ह्या भुरग्याक एडॉप्शन केल्ल्या वेळार इक्वल रायट मेळटा. तशेंच हांव आनी तूं आदावाची भुरगीं फातकी सैमान बुडलेलीं भुरगीं खेदाळा म्हाका आनी तुका देवान ताजें भुरगीं जावन स्विकार केलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजुवांच्या पयल्या अध्यायान 12 वाक्य म्हणटा पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. जेजूचेर नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. म्हाका आनी तुका आमी आदावांची भुरगीं फातकी साहेबाची भुरगीं तरी पूण जेजूचेर पातयल्ल्या वेळार कितें मेळ्ळें आमकां? देवाची वारिसदार देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. आतां सवाल जेजूक पातयल्ल्या वरवीं कितें जाता? जेजूक पातयल्यार कशें आमकां सोंसणेकाय आनी जेजूक संबंद? जेजूक पातयल्यार आमी जेंचें आमकां पुरो पर्यंत जाता वायट जावंक साध्य आसना. जर तर आमी जेजूचें मागणें आमी एकटी नियाळ केला जाल्यार सांजुवांच्या 17व्या अध्यायांत जेजू आपल्या शिसां बसत मागणें करता. कितें म्हूण मागणें करता? मागणें करता आसतना म्हणटा 14व्या वाक्यांत हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जशें हांव संवसार असो न्हय
तसे तेही संसाराचे न्ही देखून संसार तांचो द्वेश करता. संसार तांचो द्वेश करता. हांव संसार असो न्ही देखून म्हजेर विश्वास दवरतले संसार असो न्ही देखून म्हाका कशें द्वेश केलें तशें ह्या भुरग्यांकी द्वेश करता. द्वेश करतना कश्ट आसतलेच. कश्ट आसता आसतना तुका सुस्निकाय जाय जेस. जेजूच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार ताणें जायते बोटी सोंसणिकायेन तो रावलो. जायतीं उदाहरणां आमी पळयलीं जाल्यार फारिजेव शास्त्री एक चिल्लार मनीस. ताणें मोहन केल्यार जेजून आपयल्यार 1000 फौजांची सैन ताका हाडूंक साध्य आसा. तरी पूण तो पोटार दी पातकी तो कोण वो कोण 1000 ताका सवालां करतात. इन्सल्ट करतात. कुर्सार मारतना ताका इन्सल्ट करतात. थिंपी उडयतात. पुरा करतात. तरी पूण तो सुस्निकायेन रावलो. आनी जें कितें तो सुस्निकायेन रावल्ल्या वरवीं तो परत तो सर्वेस्पर देव ताका जिवंत उठोवन बाप ताका जिवंत उठयता आनी वर्त्या पदवेर आसता. जेजूच्या सगळ्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार ताजे थंय सोंसणिकाय आशिल्ली. हर एका कश्टां थंय ताजे थंय सोंसणिकाय आशिल्ली. आनी त्या देखून तो एक आमी पळयत पुस्तकांत पळयता सर्वेस्पर देवा बापान ताका ओर्थो केलो मोगाच्यान. आनी ताजो पाटल्यार जावन आसा म्हाका आनी तुका ताजेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. कोण तो विश्वास दवरतलो? स्वामी जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरतलो ह्या संवसार असो न्ही. त्या देखून सर्वे तो संवसार ताका द्वेशिता. संवसार तुका कंटाळटा. संवसार तुका तमाशे करता. संवसारार तुवें कितलें बरें केल्यार फाडस उलयता. मुस्तुपटे आमी चिंता आमी इतलें बरें केलें सायबा जाल्यार थोंडाक आयिल्लें उलयतात तें खालें करचें आमी म्हणून. जेजूनी बरें केल्ले वेळार इतल्या लोकांनी ताका पाडस उलयलें. कोणें म्हणे बरें उलयलें आसा गे. पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या वेळार म्हाका आनी तुका सोंसणिकाय गरज मोगाचें न्हू. खेदाळा सोंसणिकायेन हांवें तुवें स्विकार केलें. संतोशान त्या कश्टांक स्विकार केल्ल्या वेळार आमी देवाचीं भुरगीं जाता. पळयत पुस्तकांत 6 पेद्रून पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 4 आनी 5 वाक्य म्हणटा आनी सर्गार तयार केल्ल्या एका अविनाशी आई भावीण भावनात असलेल्या दायजाक आयते गेल्यान. दायज म्हळ्यार इनहेरिटन्स. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेल्या सोडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मारिफात तुमकां शबीत सांबाळटली. देवाची पदवी भावार्थ. कितले कश्ट केल्यार व्हडणी देव म्हजे सांगात आसा. खले कश्ट केल्यार व्हडणी देव म्हजे सांगात कितेंच केल्यार सोडना. कावळ्या मुखांतर जर तर एलिया प्रवादी येदे व्हडल्या प्रवाद्याक समेत कावळ्यांनी काणूक दिवची गत फावो जाली जाल्यार आनी तो संतोष बरयता आसून तो संतोशान ताणें सोंसले जाल्यार कश्ट आनी तो व्हडले सयत ताच्या मुखार जोडलें जाल्यार हांवें तुवें आर्थीक संकश्टांत कित्याक तरी कणकरीसी मोगाचें. कित्याक तरी कणकरीसी. सर्वेस्पर देव म्हजे सांगात आसा म्हणलो ओर्तो बावर्तस म्हाका तुका धैर्य दी करता. सोंसणिकाय करता. आनी ह्या दीग सोंसणिकाय मोगाच्यान सांबाळल्या वरवीं आमी काळोखाच्या पदवेतावन भायर येता. काळोखाच्या पदवेतावन भायर येता. कशी काळोखाची पदवी? चिंत्या वो म्हाका उलयता ठक्क करून ताका काणसो लागलता. ती काळोखाची पदवी. म्हजे ती आसची सकत काळोखाची म्हणजे तो करता ताका प्रतिकार करून ताका धाडोवचें मारचें पाता करचें काळोख. हर एक पाता करचें काळोख. म्हजे थंय फर्स्ट क्लास तरणाटपण आसा. आनी हांव हें तरणाटपण काळोखाच्या संगतीक हांव जर तर यूज करता म्हाका सोसूंक तांगना. त्या देखून काळोखाच्या संगतीक हांव यूज करता. हांव पातकान संपडटा. पूण सोंसणिकाय हांवें सांबाळना. हांवें त्या पातकांत हांव पयस रावलेल्या वेळार ह्या काळोखांत हांव पयस रावता. त्या देखून पळयत पुस्तकांत आमी त्या कोलोसकारांक बरयल्या पयल्या अध्यायांत 13 वाक्य म्हणटा ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आणपयल्यात. खंयच्या खातीर? पयलें आमी वाचलें 12वें वाक्य दीग सोंसणिकाये वरवीं. 12वें वाक्य दीग सोंसणिकाये विशीं उलयता. आनी 13वें वाक्य म्हणटा आनी ह्या ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काण आमकां आपल्या पुताच्या मोगाच्या राजांत हाडपयल्यान मोगाच्यान. त्या देखून उडास दवरया. सोंसणिकाय आशिल्लो आमी म्हणटा कन्नडान सिंपल ताळी दवन बाळयान. बारीक सिंपल ताळी दवन बाळयान. आमकां सोंसणिकाय जर तर आसा जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा तुका जिवीत तुका मेळटा. जिवीत तुका खंयचें जिवीत? सर्गरासाचें जिवीत मेळटा. त्या देखून सांबे तुज्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 12वें आनी 13वें वाक्य म्हणटा मोगाच्यान तुमकां व्हरून पळोवचे खातीर
तुमचे वयर आतां आयिल्ल्या ती उज्याची परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. खंयची परीक्षा पळोवन? उज्याची परीक्षा. उज्यान रावंक जाताय, मनशाक कोणाक रावंक जाताय, कोणाक जायना. उजो पडल्या कडेन आमकां आतां एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड ह्या वताक आमकां रावंक जायना. उज्यान कोणें रावल्लें आसा. पूण पयत पुस्तक म्हणटा तुमकां व्हरून पळोवच्या खातीर तुमचे वयर आतां आयिल्ल्या त्या उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हातूं विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेले जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावत जाय. क्रिस्ताच्या कश्टांनी हांव वांटेले जाता. आमी चिंतचें कशें म्हणल्यार ना जाल्या उपरांत पुरो सक्सेसफूल. थोडे फावटी मुस्तुबडे शिकयतात तूं जर तर मागण्याक आयलय उरलें पुरो तुका सक्सेसफूलच, पुरो तुका बरेंच जायना मोगाचें न्हू. पयत पुस्तकान स्पश्ट तरान सांगता आमकां कश्ट दग्ध हर एका मनशाक आसात मोगाचें न्हू. सवाल ह्या कश्ट दग्ध वेळार तूं कशें हें तूं जें जिवनान आटापून आसाय म्हणलें आनी त्या वेळा तुजें जिवीत बांदून येता, तुजें जिवीत बांदून येता. मुखल्या दिसांनी तूं एक घट व्यक्ती जाय जाल्यार तुज्या कश्टा वेळार कशें तूं स्पंदन केलें म्हणलें. जाकोबाच्या पयल्या अध्यायान 3 आनी 4 वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू. तुमचो भावार्थ परकिल्ल्या वरवीं तुमचें तें थिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. थिरासणाच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें पडचें ना. एंड्युरन्स, थिरासण. केदाळ वेन यू आर एंड्युरींग ऑल द डिफिकल्टीज, केदाळ तूं थिरासणेन तूं रावताय मोगाचें न्हू. त्या वेळा पयत पुस्तक म्हणटा तुमी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें पडचें ना म्हणून. आमकां मुस्तपुटी आमकां भोगता मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबाच्यानीत आमकां विकृत केल्ले बरी आमकां भोगता. आमच्या शेजारच्यांनी आमकां विकृत केल्ले बरें भोगता. आमच्या टिचरांनी आमकां मोस केल्ले बरें भोगता. आमच्या स्टुडंट्सांनी मोस केल्ले बरें बसता. आमी वावर करच्या जाग्यार आमच्या धनयान मोस केल्ले बरें दिसता. आमच्या काम करच्यान मोस केल्ले बरें दिसता. सगळ्यांनी मोस 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 अन्याय अनीत 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 आमी म्हूण सांगता मोगाचें न्हू. आनी हें सर इतलें पुरा अन्याय अनीत जाता आसतनाय सोंसणेकाय सांबाळचें भोव गरजेचें. पयत पुस्तकांत जिजू म्हणटा 6 लोकाच्या 21 अध्यायांत 16 ते 19 वाक्य अशें म्हणटा तुमची 6 पळय भाऊ भयणी आनी सैरीन दैरी तुमकां फार आदेन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हजे पटलाव देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमच्या दीग सुस्निकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. सगळे तुमकां उपवाद करतले. तरी पूण तुज्या दीग सुस्निकाये वरवीं काल जाता सरस्पर देव म्हाका तुका राखता. खाल्या खातीर राखता, हांव बरो म्हणल्या खातीर न्ही, पूण म्हजें तें आसल्या दीग सुस्निकाये खातीर सर ताचे कश्ट संकश्ट आयल्यार एक केस समेत पळयत पुस्तक म्हणटा एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. कांयच जायनासतना म्हाका तुका राखून उरयचें जाल्यार सोंसणेकाय मोगाचें न्हू. मस्त उठे मेजींचें आमी रिएक्शन केल्ल्या कुडले आमी फाटीं केल्ल्या कुडले आमी शाबीत कोणना म्हणून. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा ती मनशाची चिंता पळय. फाटीं दिल्ल्या कुडले न्ही बगर तुजें तें त्या सोंसणेकाये वरवीं उडास तर ते जाय तितले उपाद करूंक पुरो. पूण तुका कांय बाधक जायना. कित्याक हांव तुका सांबाळटा. तुज्या दीग सोंसणेकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतले म्हणटा पळयत पुस्तक. आमी हेंच पळयता उगडापण पुस्तकांत फिलडेल्फियाक थंयसर जेजू संदेश दिवन अशें म्हणटा. 3 अध्याय फिलडेल्फियाक संदेश थंयसर आमी पळयता 10वें वाक्य अशें म्हणटा दीग सोंसणेकाये विशयंत हांवें तुका दिल्ली शिकोवण तुवें सांबाळ्ळी देखून आख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवचे खातीर संवसार रेवच्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो. पळया मोगाच्यान हें उगडापण ग्रंथ वेळार तेंचो त्या पवित्र सभेक उल्लेख कर म्हणटा तो दीग सोंसणेकाये विशयंत हांवें तुका दिल्ली शिकोवण तुवें सांबाळ्ळी देखून आख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवचे खातीर संवसार रेवच्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो. ती सोंसणेकायेची शिकोवण मोगाच्यान आमकां केदाळ आमी पाळटा आमकां येवच्या व्हडत्या कश्टान आमकां राखोवंक शकता. मात्र न्ही पळयत पुस्तक म्हणटा
हांव येवंसो आसा तो वेळ लागीं पावला. तुजो जैता मुकोट कोणेय आफारीन अशें तुजें तें आसा तें जतनायेन सांबाळून जैता मुकोट कोणाडे आसा? ह्या भुरग्याचे कडेन आसा. आनी मुजेडे तुजेडे जैता मुकोट आसा. केदळा दीक सुस्निकायेची आमी पटलाव करना सांगी. दीक सुस्निकायेचे शिकोवन हांवान तूं पाळना सांगी. मुजे तें आनी तुजें तें जैताचो मुकोट आसा. आनी जिजू संदेश दिता दीग सुस्निकाये वरवीं तुका राखला. आनी तुजें तें दीग सुस्निकाय दाखयल्या वरवीं तुजें तें जैताचो मुकोट आसा तो सांबाळून व्हरो. तुजें तें अशी सुस्निकाय साणी नाका तुका जैताचें म्हणटा मॅट मेळटा म्हणटा पळयत पुस्तक. त्याच प्रमाणे आमी पळयता सांत याकोबान आपल्या पयल्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत त्याच संगते विशयांत अशें सांगता. कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागिस्स सै. ताची वरोवणी जातच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकोट तो जोडटलो. हर एकल्या मोगाचे न्हू कश्टाची वरोवणी एक 5 सॉंग आसा. कश्टाची वरोवणी जाल्ल्या कुडले जिविताचो मुकोट. आनी पळयत पुस्तकांत आमी जाय तितले हाका दाखले पळयता मोगाचे न्हू जाय तितले दाखले मोगयता. जावं पुरो जॉब आमी सांगता जॉबान कितले कश्ट आसले पुरो जाल्या उपरांत ताका जैताचो मुकोट डबल. आमी तोबिताचो ग्रंथ पळयता. तोबिताच्या ग्रंथांत थंयसर सारा म्हणल्यार स्त्रियेक ताजें 7 फुटीं काजार जाता. 7 फुटीं काजार जाल्यार दादलो पयल्यांच्या रातीच तो मरता. 7 दादले तशें तो मरतात. कांगाल जाता उरलीं जाल्यार जुगत करून सोडता आसलीं पूण ती जुगत करना. सोंसणी कांय ती सांबाळटा. देवा कडेन मागता. पळयत पुस्तक म्हणटा तिका तोबियास म्हणलो नवरो मेळटा आनी एक सुखी जिवन ती जिवंक शकता. तोबियास एक बरो व्यक्ती बरो घनासो व्यक्ती. आनी रागुएल म्हणलो देवदूता मुखांतर ह्या तोबियास त्या स्त्रिये लागीं सारा स्त्रिये लागीं लग्न जावन संतोश नासता. जर तर ताणें गडीबिडी केलें जाल्यार सुस्निकाय तांणी भायर गेले जाल्यार खंयसर आसती मोगाचें न्हू खंयसर आसती. पळयत पुस्तक म्हणटा जो कोण सुस्निकायन आसा ताका जिवीत म्हणटा खंडीत 100%. सांत पावलो रोमांकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायांत 3 आणि 5 वाक्यांत म्हणटा तितलेंच न्ही आमच्या कश्टांवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्टांवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासण परकोवंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. ओसलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्वे मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. वय मोगाचें न्हू. त्या देखून जिजू कितें म्हणटा त्या ओपारेंत बियांची ओपार सांगता आसतना तो म्हणटा थंयसर थोडें कडपी सुवातेर पडलें. एकदम पट्टाकन वाडलें. फाळानांत ताका सोंसची सकत ना. इल्लेशे कश्ट टक्क करून तें जड मेलें. उपरांत थंयसर खांट्या झाडां मदें बियां पडलीं. खांट्या झाडां मदलें बी कशें मरता सगळें आडसता. संवसाराच्यो राटावळी पुरो आडसतात. त्या दोगदोणे ताका सोसूंक जावना. थंयसर पटाक गेलें. पूण जो कोण सोंसणीकायेन रावलो पळयत पुस्तक म्हणटा तो बरें फळ दिवंक लागलो. तिरासणेन रावलो व्यक्ती बरें फळ दिवंक लागलो. सांत लुकाच्या 8व्या अध्यायांत 15वें वाक्य म्हणटा अशें सांगता शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून बरें आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी तिरासणेन फळ दितात. ते काल्यान फळ दितात तिरासणेन फळ दितात. ते पळयत पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां आसात मोगाचें न्हू. जाकोबाच्या 5व्या अध्यायांत तो एक भारी विवरण थोडीं वाक्य थंयसर वाचता. भारी अर्थभरीत तो ह्या सोंसणीकाय विशयान सांगता. 7वें 10वें आनी 11वें वाक्य अशें म्हणटा पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंसो 11वेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशींच सोंसणीक जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घेजय कित्याक स्वम्याचें येणें लागीं पावलां. आतां कृषीक कितें करता कृषिकाक हावो जाय. आत्तां पावस येता आत्तां दग आसा बी घालता जाल्यार आरामेर राखून तसा. खोलो पावस येता की केदाळा पावस येता की केदाळा दग येता की ताका गुर्तू ना मोगाचें न्हू. पूण तो आशेवन राखून रावता. खोल वातावरण जाल्यारय सोंसणीकायेन तो राखून रावता. ना फाल्यां आतां पावस येता म्हणून अर्द्या जड उमटोवंक जाता की ताका जायना. 1-2 दिसांनी झाडां व्हरचीं काट झाडां मात्र
ह्या बरें फळांची झाडां जावंक पुरो भात जावंक पुरो गो जावंक पुरो मस्त तेम जाय ताका मस्त तेम जाय तरी पूण तो सोंसणीकायेन रावता हांव आनी तूं मोगाच्या न्हू वेस्त प्रमाणे फळां मुजे ते आनी तुजे ते उपजाचें जाल्यार पवित्रत म्हणजे फळां कशें एक रैत एक फळां एक कृषीक ताच्या फळां खातीर राखता गे सोंसणीकायेन राखता गे तशेंच पवित्रत म्हणजे फळांनी हांवें तुवें बरोचें जाल्यार मुजे तें तुजें तें सोंसणीकाय जाय जर तर मुजे तें तुजें तें सोंसणीकाय ना जाल्यार म्हाका कित्याक पवित्रत म्हणजे फळां नात म्हाका कित्याक संतोश ना मुजे जे पवित्रत म्हणजे फळ तुमी जाणात संतोश मोग उल्हास पुरा कित्याक ना मुज्या जिवितांत केदाळे संतोश ना केदाळे आमकां बेजार येता केदाळे कित्याक ना कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय सोंसणीकाय ना सोंसणीकायेन देवाचे उतार स्विकार करूना सोंसणीकायेन हे समाज हांवें फेस करूना त्या देखून ल्हानशें कितें जाल्ल्या कोडलें भयंकर टेन्शन एखादाळे 90% 100% मार्क्स येतल्या भुरग्याक जर तर सडन एवटी 50% मार्क येयल्यार भयंकर टेन्शन कित्याक टेन्शन ताका केदाळे 95 100 काण सवय तेंत केदाळे फेल जावचे भुरग्याक 20-25% काडटल्या ताणें 40% काडल्या गम्मत अयो खुशी कित्याक ताका कश्टान फेल जावन ते कश्टान आशिल्लें भुरगें आनी ताका 40 काडल्यार भारी संतोश तेंत कश्ट म्हळ्यार कितें गुंतलें 95-100% काडच्याक एकच फावटी 50 पास जालें म्हणून संतोश म्हणच्याक ना हे कशें सोंसचें म्हणून आमी जायतलें पळयलां थोड्यांनी भुरग्यांनी पेपर आमी पळयता एग्जामान फेल जाता कोणान सुसायड करून घालयतात कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यां थंय आमी ल्हानतां सोंसणीकायेन तांकां वाडोवना सोंसणीकाय तांकां शिकोवना सोंसणीकाय विशयी सांगोना आनी सोंसणीकाय त्या मनशाच्या जिवितान ना आमचे मस्त जाणां मलगाड्यांक तशें जायतले प्रायज जाल्या पूण सोंसणीकाय ना पवित्र पुस्तक म्हणटा सोंसणीकाय ना जाल्यार तुज्या जिवितांत पवित्र म्हणजे फळां तुका आसूंक साध्य ना पवित्र पुस्तक परत म्हणटा थंयसर 10वें वाक्य भाव भयणीनो सोम्याचे नवे उलयल्ल्या प्रवाद्यांच्या कश्टामध्ये दाखयल्ल्या सोंसणीकायची देख घेया सोंसणीकायेन सोंसता ते मनीस निजाकी भागी म्हूण आमी म्हणटा योबच्या सोंसणीकाय विशयी तुमी आयकला आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयला कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार मोगाचे न्हू जायते आमचे प्रवादी कितले सोंसणीकायेन कितले कश्ट जाले मोगाचे खंयचोय प्रवादी जेरेमिया प्रवादी काडा जेरेमिया प्रवादीचे कश्ट कितलो कोणी म्हणी कश्टात गी आत्तां ताका बायन घालतात आत्तां ताका धर्म बांदतात आत्तां ताका धवडायतात कितले बरें ताका कश्ट ओस तें कर म्हणटात ताणें करण्याचें कश्टावेर कश्ट सबार प्रवाद्यांक कश्टावेर कश्ट आयले तरी पूण मोगाचे न्हू ताणें तें जैतेवन जालें कश्ट रावल्यार सोंसणीकाय ताणें तितले कश्ट सोंसले त्या देखून ते जैतेवन जालें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें जैतेवन जावंक जाय मोगाचे न्हू पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेंकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 अध्याय म्हणटा हेर थोड्यांनी उत्तम जिवनपण लाभतलें म्हणल्या भरवश्यान सुटका इन्कार केली आनी कश्ट सोसूंक ते तयार जाले हेरांनी केबडायो सोंसल्यो जेरबदाचे मार केले आनी खोड्या संकळीन पडून बंदपण भोगली थोड्यांक फत्रायलें कोरवंतान चिरलें थालवारीन कातारलें बोकड्यांची आनी बोकड्यांची सामणी पांगरून ते देशांतर भोवले ते लाचार जाले आडसाले आनी धगधणेक बली जाले तसल्यांक हो संवसारच नाफो जालो अरण्यांनी दोंगरांनी दोलींनी धरणी मदल्या माट्यांनी जिवन तांणी दीस काडले आनी सोमेस्तांनी आपल्या भावार्था वरवीं देवातान वर्ती शिफरस जोडली नांगी मोगाचे न्हू हे म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें सवाल म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायते कश्ट आसूंक पुरो सगळ्यांनी अन्याय अनित हांव तो पळयता जावंक पुरो मोगाचे न्हू पूण उडास दवरया आयच्या त्या पवित्र पुस्तकाचीं उतरां परत हांव तुमकां आमी उडासा काडचें आनी खोटेपणू सगळ्यांनी सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतालो इन जेजूचीं उतरां खोटेपणू सगळ्यांनी सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतालो पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातालो त्या देखून मोगाचे न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर म्हाका तुका बचाव जावंक जाय सोंसणीकायेन आमी रावया तो येदो व्हडलो मयशे कितले ताणें गाळी आयकल्यो तांकां ताणें पुरा बचाव करून व्हरचें ताजे वयल्यान ताणें त्या मयशे गुलोवचें ताजे थंय कितले सोंसणीकाय जायचे जायते थोडे फावटी तो म्हाका जायना सोम्या म्हणलो पूण सोम्या ना तुवेंच व्हरचें म्हणलो मुंदर सोडना जेवलो मयजे एक व्हडलो मुखेली जालो मोगाच्यान व्हडलो मुखेली जालो ना 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 हे म्हाका इतलें तांकां बरें केलें तेत म्हाका येडटात गे त्या जावं वचना म्हण ताणें सांगना ताणें सोंसणीकाय दाखयली त्याच लोकांक मुंदरसून तो गेलो केदो व्हडलो मुखेली जालो मोगाच्यान जायतली त्या 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 आब्रामाक खंयसर हांगा पळोवन
थंय वचू म्हणून खंयसर कोणाक गोतू ताणें त्या गोरवांक आनी काणगोन पटल्यानंतर येचें त्या गोरवांनी एक एक मॅट काडचें आनी थंय रावचें आत्तां वाग येतात गी आत्तां शिंव येता गी आत्तां गेली सोरोप येता गी थंय कांय ना खंय रानांत म्हणटा न्हिदचें खंय ताका घर ना येचें 50 वर्सां 100 वर्सां गेलो तो बिरमोत सुस्निकाय खान देवान सांगला न्ही गी बरें जाता म्हणून मोदें इल्ली ना सुस्निकाय दाखयली कितें केलें ताका सांगलें देवान तुका व्हडली संत दिता म्हणून मोदें इल्लें आमसरलो सारान एक ताका दिलें आळे भुरगीं ना न्ही तूं ह्या कामाच्या चेडवाडे वच कामाच्या चेडवाडे गेलो इस्मायल जल्मालो समस्यूब जालें इस्मायला मागीर ताका भायर घालचें पडलो मागीर बसयलें ताका कितें सोंसणीकाय रावलें तर कितें मेळटा आसलें तें परत्यान ताका मेळ्ळें सोंसणीकाय जाय गाडी बिडी केल्यार इस्मायलाची एक इस्रायलान एक इजाकाची एक आनी एक समस्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती उडास दवरया मोगाचें न्हू सोंसणीकाय आमी दवरया सोंसणीकाय म्हाका आनी तुका जायतें शिकयता मस्त आमकां घट करता इंटरनली घट करता मोगाचें न्हू भितर जावन आमकां घट करता भायल्यान आमी बारीक म्हण दिसूंक बरो भायल्यान निश्प्रय प्राय जाले म्हण दिसूंक बरो कॅश पिके दिसूंक बरो ह्या आमी कांयच न्ही म्हूण दिसूंक बरो भितर सोंसणीकाय आसलो व्यक्ती एक दृढ आनी घट व्यक्ती जावन आसा मोगाचें न्हू आनी हें जावन आसा एका जिविताची सकत गदाळा म्हाका आनी तुका आसता सर्वीस फॉर देव म्हणटा असल्याचें जावन आसा जिविताचो मुखवटो पयत पुस्तक आमी पळयलें उगडापे पुस्तकान आमी पळयलें थंयसर तो संदेश समजता तुवें सोंसणीकायचें शिकून बऱ्या तरेन पडलें देखून तुका बरो मुकुट हांव तुजें थंय दितां आनी तो जायत असो मुकुट म्हजो आनी तुजो जायचो कांगाल जायनाकात मोगाचें न्हू खंयच्याय कश्टान तुमी आसा जाल्यार कांगाल जायनाकात म्हाका सर्वेस्परा लागीं मागा सर्वेस्परा म्हजी थंय सोंसणीकाय वाडय म्हाका घटाय दी आनी ह्या वरवीं हांवें तुजी सेवा करूंक आनीक म्हाका बळादेक कर मुखल्या दिसांनी म्हाका आशिर्वादीत कर म्हणून आयच्या दिसा आमी मागया मोगाचें न्हू आमीन सोम्या तूं कलतो जालोय तूं सोंसणीक जालोय तुज्या कुडींतल्या 11 थेंबो रगत व्हारोवन जीव अर्पुंच्या पर्यंत कांट्याचो मुकुट तकलेचेर मारता आसतना रक्ताचे थेंबे वळोन गेल्यार तुज्या कुडीचेर जरबादांचे मार पडोन तुजी कूड बेसान जाल्यार कुरीस व्हांवोन सबार पडणें तूं पडल्यार तूं सोंसणीक जालोय सोम्या आनी आमकां सोंसणीकायेची देख दिली वय सोम्या आमच्या जिवितांत ल्हान समस्या येत आसतना आमकां सोंसणीक जावंक असाध्य जालां सोम्या हांव सोंसणीक जायनातल्या निमती ताका संबंदीत जाल्ल्या साबार पथकांनी सांपडालां वय सोम्या ना सोंसणीक जाल्ल्या निमती आमच्या तोंडांत भायर सरच्या वायट उतरां निमती तुका आविदेयपण दाखयलां ना सोंसणीक जाल्ल्या वरवीं तुजो आनी म्हजो संबंद बिगाडला सोम्या लागीं समर्पण करया ना सोंसणीकाये निमती हांवें उलयल्ल्या हर एका वायट उतरांक सोम्या हांव तुज्या पांयामळी समर्पण करतां त्या मारिफात हांवें भोगुल्ल्या मानसीक विरारायेक समर्पिता सोम्या एकामेका लागीं संबंद मोगाचें उलोवणें जाय आसल्या कडेन राग थंयसर राजकारण कुटुंबा मदें वांटे फांटे जाल्यात सोम्या ह्या म्हज्या ना सोंसणीकाये निमती सोम्या हे हांव तुज्या पांयामळी समर्पितां बरो संबंद रुपीत करूंक कारण जाय आसल्या हांवें तोच संबंद म्हज्या उतरां निमती म्हज्या ना सोंसणीकाये निमती बिगडोवच्यान हांवें प्रमुख पात्र घेतला सोम्या हांव आयच्या दिसा ह्या खातीर तुज्या लागीं बक्षाणें मागून आनी मुखल्या म्हज्या जिवितांत तसल्या समस्यांक हांवें भली जायनातल्या बरी रक्षण मागता सोम्या आयच्या दिसा हांव हांसोन आसा जाल्यार तुजी सोंसणीकाय कित्याक आमी पातकांच्या कोणान संपडोन वळवळोन पाताळाक वसाचे जाल्ल्या मनशा कुळाक
तुवें कश्टून ससनाचें सूख जोडून दिलें सोम्या. तूं जावन आसाय सर्वस्व, तूं जावन आसाय जिवीत, तूं जावन आसाय खलतेपणाची देख. सोम्या, आयचे दिसा आमी हर एकले तुजे लागीं खलतेपणी मागता. आमकां सोंसणीक कर, आमकां कल्तीं कर आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बर्न कलतेपणाची देख आमी पाळन हेरांकी आमी कलतेपण शिकयशें आमकां तूं परिवर्तीत कर. सोम्या, सोम्या, आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. हर एकल्याक कलतेपणाचें देणें दी सोम्या, सोंसणिकायेचें देणें दी सोम्या, समाधानाचें देणें दी सोम्या. आविदेयपण आमचे तावन मोडन घाल सोम्या. तुज्या वित्रा विरोध वचून आमचे तावन भायर सरचें वायट उलोवणें संपूर्ण तरान धुवन काड सोम्या. येदोळवारेक उलयल्ल्या हर एका आमच्या जिबेतावन उलयल्ल्या हर एका वायट उतरां निमती आमची जीब अपवित्र जाल्या सोम्या. ती तुज्या पवित्र रक्तान नितळ कर. सोम्या, तुज्या स्पर्शान आमकां परिशुद्ध कर. तुजो स्पर्श आमकां लाबय सोम्या. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. Вместе мигаля. Nitia boda sakramenta sesang naman koruya berbila tiarupa bola novio riti adaya asket vishya bavartace boltivia zase mapa tase sputa ulasani stutiza podvi maima sasna Ekastayan asita
tuka dokańca spirita sama sami dawarta. प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास्तवे आमकां सोडलाय तुझे सडवणे सो फळ सदां सामचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen.